Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या करूया. मोगाळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा पसत बापा, आयच्या दिसा तुवें आमकां तुज्या स्वताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां तुवें तुजो अधिकारान भरोवन आमी हो आयचो दीस सफळ केल्ल्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता बापा. बापा, तुवें आमकां हर एकल्यांक जिवीत दिवच्या खातीर तुवें संवसाराक धाडलां आनी जिवीत दिवन तुवें धाडलें आनी आमच्या करण्या वरवीं तें आमी वगडावन प्रत्येक आमकां तें जिवीत तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां जोडून दिलां. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, आमी आतां प्रत्येक सांगाता तुज्या हजारपणांत आमी जमल्या आनी तूं आमकां कितें शिकोवंक आशेताय तें आमकां तुज्या पवित्रात्म्या द्वारे तूं आमकां शिकयताय. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हर एकल्याचें जिवीत स्वताच्या वाटेन चलोवन तो अधिकार तुजे तावन दिल्लो तुज्या पुता मारिफात आमकां प्रत्येक जोडून दिल्लो आनी तें जिवीत संपूर्णाचें जिवीत आमी जिवन संवसारांत तुज्या हजारपणांत जियेचें म्हणून तूं आशेताय बापा. बापा, तुजो इतलो मोग तुवें आमकां ओतलाय आनी तुज्या सदां काल त्या मोगांत तुवें रावोंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय आनी ती तुजी खुशी जावन आसा बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, आतां तुज्या पवित्रात्म्या द्वारे तूं आमकां शिकयताय कितें तूं उलोवंक आसा तें संपूर्ण तूं उलय, कित्याक हांव संपूर्ण रितीन तुका समर्पिता आनी हांगा आशिल्ल्यांक हर एकल्यांक ताचे तावन तुजी कृपा वळयल्याय तुवें म्हणून वळोवन तूं आसाय म्हणून ती हांव बावडतान पातयेलां बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रात्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऐकता गी प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमी जॉन देवाच्या उतराक या. आमी जॉन 14:6 काडया. आमी वाचतात गे कोणी? वाचता ब्रदर. प्रेज गॉड. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसी वचोंक जायना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पळया कितलें बरें उतार हांगा आमकां जेजून सांगलां. देवा मारिफात आमकां सांगलां, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. कित्याक आमकां देवान उत्पत्तींत देवान आमकां रचून अधिकार दिलो, बेसामां दिली, हर एक दिलें. पूण आमी ते आमच्या पुर्वजां द्वारी आमी तें होगडायलें आनी
प्रत्येक आमकां जिवीत दिवच्या खातीर ताच्या पुताकच ताणें आमचे खातीर धाडलो. आनी जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां वाट, सत आनी जिवीत हे आमकां फावो जालें. पूण आमी हीच वाट धरल्या गी, हेच सतान जियोन सांगी आनी जेजून दिल्ल्यान जिवीत आमी अनुभव करना सांगी. हे आमकां एक सवाल. पूण आमी केदाळा जेजून दिल्ल्या ह्या उतरा मार्फत आमी केदाळा जेजूक सत मानता. जेजूच म्हजी वाट, जेजूच म्हजें सत आनी जेजूच म्हजें जिवीत म्हळ्यार म्हणून हांव केदाळा सत मानता आनी त्या प्रमाणे म्हजें चिंता बदलिता. आदल्या जिणेंत हांव केदाळा म्हजें चिंता बदलिता आनी ह्या प्रमाणे हांव जियेता. केदाळा मात्र हांव ह्या 3 संगतीचेर म्हजें जिवीत मांडून हाडटा. हांव चिंता बदली नासतना म्हजे थंय ह्यो 3 संगती घडोवंक सादच नात. त्या खातीर म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचोंक जायना म्हणटा तें. ह्यो 3 संगती जेजू आमकां दिवंक आयिल्लो. ह्यो 3 संगती ना जाल्यार मनीस व्यर्थ आनी मनीस देवाच्या हाजीरपणांत जियोंक जायना. त्या खातीर म्हणटा हांगा हांवूच वाट. ह्या वाटेन कोण चलता तो बापा सोवें समकता. आनी हांवूच सत म्हणटा. कितें हांव सांगता, हांव कितें बापाची खुशी तुमकां सांगता आनी तेंच जावन आसा सत. आनी वाट आनी सत कोण 2 सांगाता धरता तो नव्या जिविताक उतरता. त्या दाळा मात्र आमकां जिवीत मेळटा. त्या खातीर म्हणटा वाट आनी सत, वाट सत आनी जिवीत म्हणटा. त्या खातीर जिवीत अनुभव करचें जाल्यार कोणेय वाट आनी सत हे हाचे वयर आमी करेक्शन जायना जाल्यार आमकां जिवीत ना. आमी पयलेंचे बरीच संवसारांत मनीस सैमा प्रमाणे कोण जियोन आसलो त्या प्रमाणे आमी जियोन गेल्यार आमकां वाट आनी सत हे देवान तयार दवरलें. ताच्या पुता मार्फत आमकां परत्यान नव्यान दिल्लें तें जिवीत आमकां अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर ती उतरवणी आमी संवसारांत आसतनाच आमकां ती अनुभव करूंक जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय ह्या 2 वाट आनी सत कोण ते समकनासतना तें जिवीत आपणावंक जायना म्हणटा हांगा क्लियर. सो म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचोंक जायना. त्या खातीर आमी बापा सरशीन वचचे म्हणून आमी जियोवचे मनीस आमचे जिवीत
आम्ही बापाच्या कुशेप्रमाणे आम्ही जिवीत जियोंक आसा. पूण जियेचे जाल्यार वाट आनी सत ह्यो दोन संगती व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसात हांगा. त्या खातीर आमकां ताच्या उपरांत आमी तें जियेल्या उपरांत आमकां कितें मेळटा, आमकां कितें जाता, आमच्या जिवनांत कितें बदलावण येता तें आमकां हांगा कळटा. जॉन 14:12 घालया आमी. सतच या. हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका आसत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्यागी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळया कितले पुरो एक कनेक्टिविटी आसा पळया हांगा. सत हांव तुमकां सांगता म्हणटा. आतां जेजून सांगिल्लें हर एक उतर सतच, तातूंत कांय येना. पूण हांगा इंग्लीश बायबलान म्हणटा व्हेरिली व्हेरिली म्हणटा, ट्रुली ट्रुली म्हणटा. ते व्हेरिली म्हळ्यार एक्चुअली ताका व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें मुखार सांगता तें उतर तें व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून अर्थ. आनी तें तुवें तुजें सांगता तें उतर सदांच आसूंक जाय. आनी हें मुस्तूक गरजेचें. हें उतर आमचें सगळें सदांच आसूंक जाय. त्या खातीर हांगा सत हांव तुमकां सांगता म्हणटा. त्या खातीर आमचे हे उतरा प्रमाणे आमी कोण चलता म्हळ्यार हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट दिला जिजून सांगला त्याच्या उतरांत, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो. पळया थंय प्रत्येक तो आमकां ताचो अधिकार आमचे वयर दिता, आमचे खातीर दिता. जो कोण म्हाका सत मानता, जेजूक सत मानल्या शिवाय तो खंयचे ते जेजून पयले अदनाकू आरान जॉन अदनाकू आरान सांगिल्लें, हांवच वाट सत आनी जिवीत. हें जिवीत अणभव करूंक जायना म्हाका सत मानल्या शिवाय म्हणटा हांगा. जो कोण म्हाका सत मानता ते जाल्यार ताका अधिकारी मेळटात. तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं सर्तीक ताणें आमकां अधिकार प्रत्येक दिती आसा. तो लिमीट करना, आमकां लिमिटेशनान दवरना. हांवें इतलें केलां तूं इतलेंच लिमिटा भितर रावाचें म्हणून दिना. आमकां ताचे वरवीं सर्तीक अधिकार, ताचे वरवीं सर्तीक स्वतंत्राय, ताचे वरवीं सर्तीक आमी ताका मोगाचें म्हूण दाखयता. तें हर एक भुरगो, देवाचो भुरगो देवातावन आयिल्लो, देवाक मस्तू लागीं, आनी तो देवाचो भुरगो ताका संपूर्ण रितीन अधिकार दिला म्हणल्यार आमकां हांगा कळयता. जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय, ताच्यागी वर्ती कामां करतलो म्हणटा. त्या खातीर आमकां केदाळे जिजून तुमी लिमिटेशनांत रावा. तुमकां हांवें कितलें सांगलां तितलेंच खरा म्हूण न्हय, ताचे वरवीं वर्ती कित्याक आमी करूंक जाता, कित्याक हांव बापा सरशीन वेता म्हणटा. बापा सरशीन गेल्यार आमकां तो अनाथा बरी सोडून वचोंक ना. आमकां ताणें एक मजतदार आमच्या सांगाता दिला ताणें, आनी तो मजतदार आमकां देवा थंय चलोवंक आनी अलौकीक कार्य करूंक, अलौकीकपणाचें जिवीत जियोंक. आनी स्पेशल ते कितेंय आमच्या तिळवळीकेक
जळकाणातले तितले अपरिमित कामां करूंक आमचे सगळे पवित्रत्म वावुरता. केदळ आमी देवाच्या सांगातपणान जिजून ती वाट आनी सत आमकां ते दाखोवन दिलां, त्या वाटेन आनी सतान चल्ल्यांक तो आमकां हे जिवीत दिता. त्या खातीर आमकां उत्पत्तीन ती जाल्यार पयले जेनेसीस 1:26 सांगता, आमकां अधिकार आनी आशिर्वादां दोनीय दिल्ली, पूण आमच्याच करण्यांनी, आमच्याच बुदवंतकायेन आनी आमकां केदाळा संवसारी चिंतना येतात, त्या संवसारी चिंतना प्रमाणे आमी कार्य करून देवान दिल्लो अधिकार आनी देवान दिल्ले आशिर्वादां आमी वगडायली. त्या खातीर हर एक मनीस देवाच्या संबंधांत सुकल्या उपरांत ताका नाना तरांचे कश्ट आनी पिडा आनी कितें हर एक देवान समृद्धी दिल्ली, ती समृद्धी आमकां अनुभव करूंक जावना. त्या खातीर आमकां देवान पयलेच अधिकार दिल्लो. आतां किर्तन 115 घालया, तातूंत 16 कितें सांगता पळया. आमकां संवसाराक धाडटाना देवान ताचेच एक प्रॉमिस दिला. 16 सर्ग सर्वेस्पराचे अधीन आसा, पूण पृथ्वी ताणें मनशाक दिल्या. प्रेज गॉड. पळय आमकां कितलो अधिकार आमकां दिला. पृथ्वेंत ताणें आमकां संपूर्ण रितीन अधिकार दिला. सर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा. कित्याक हर एक संगती थंय पवित्रपणाच्यो जावन आसात. हर एक संगती थंय आत्मीक रितीच्यो जावन आसात. हर एक संगती थंय आशिर्वादांनी भरिल्लें जावन आसा. हर एक संगती अलौकीक रितीचें जावन आसा. त्या खातीर सर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा, पूण पृथ्वी आमी पाड केली. पृथ्वेंत आमी आमकां दिल्लो अधिकार, देवाचो अधिकार, आमी आमच्या उतरांद्वारे, आमच्या करण्याद्वारे आमी तो देवाच्या विरोधपणाच्या संगतीक आमी अधिकार दिलो. देवाच्या विरोधपणांत खंयची सकत झुजोन आसा, त्या संगतीक आमी ताका अधिकार दिलो. त्या खातीर आतां तातूंत प्रत्येक देव पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या, पूण पृथ्वेंत कितेंय करचें जाल्यार देवाक ते मनशा तावन करचें. हांवें देवाक परमिशन दिवचें. आतां आमी चिंतूंक पुरो, देवान आमकां रचला, तो सर्वश्रेष्ठ, ताचे वयर खंयची सकत ही ना. आनी ती सकत सर्गार तशें भुंयती ताणें कार्य करूंक जाता म्हणून. पूण देव कितें प्रॉमिस केला, पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या म्हणून केदाळ सांगलें, त्या पृथ्वीन कितेंय करचें जाल्यार मनशा मारिफातच करता. त्या खातीर ती स्वतंत्राय, संपूर्ण रितीची स्वतंत्राय ताणें आमकां दिल्या. त्या खातीर आमकां ताच्याच पुताक संवसाराक धाडचें जाल्यार ताणें आमचे थंय म्हळ्यार मरये थंय बडव्याक धाडून परमेशान विचारला. त्या खातीर ते परमिशन मरयेन ग्रांट केल्या उपरांत
म्हळ्यार परमेशन तिने कितें बडव्यान सांगलें त्या उतराक खलती मान घालें आनी तिची कबलत उसारली. त्या खातीर देवाक आतां कितेंय करचें जाल्यार संवसारांत आमचे सगळें परमेशन इसारता देव. त्या खातीर आमकां रिटन वर्ड ऑफ गॉड देवाची बसोवण्यो आनी देवाची उतरां बरपणीशी आमकां मेळ्ळ्यात. केदाळ आमी देवाच्या ह्या बसवण्याच्या आनी उतरां वयर आमचें जिवीत मांडून हाडटा, तेदाळा आमी येस आमेन आमी केदाळा म्हणटा, आमी आमचे थंय आमी तें देवाची खुशी जारी जावंक आमी परमिशन दिता. आतां आमी लूक 1:26 घालया. तातूंत आमकां कळटा मरियन कशें तें सिच्युएशन हँडल केलें म्हणून. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दूताक गालिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो. ओके, आनी एक वसा सिस्टर. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें ते अंकवारीचें नाव मरी. आनी एक वसा सिस्टर. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या सांगात आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां आमी वयर या 26. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक अंकारी सरशी पाठयल्लो. कित्याक म्हळ्यार हांगा अंकार साहेबीनेक देवान पयलेंच आमकां हर एकल्यांक संवसाराक धाडच्या पयलेंच हर एक आमकां देवान कितें आमचे सगळें करूंक आसा तें एक मांडावळ आमचे सगळें संवसाराच्या स्थापने आदींच आमचे थंय पर्पस आसता. सो त्या खातीर हांगा अंकार साहेबीनेक बडव्या सवें देव उलयलो. एक अंकारी सरशी पाठयलो. ताचे उपरांत एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें ते अंकारीचें नांव मरी. पळया आतां देवाक धाडचें जाल्यार करार जावच्या पयलें धाडयेता आसलें. हांगा कित्याक करार जाल्या उपरांत धाडलें? कित्याक म्हळ्यार मरी ती नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेतली. वैगी नियम आसलींच, पयले नियम आसली त्या नियमशास्त्रा प्रमाणेंच ती जियेतली. ते अंकारीचें नांव मरी. ताचे उपरांत देव भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. पळय हांगा देवदूत येवन हांगा नामान करता. देवान कितें आमकां देवाची भुरगीं जावन संवसाराक धाडलां त्या खातीर आमकां आमी देवाचींच भुरगीं म्हणून थंय बडवो येवन थंय नामान करता. आनी नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा म्हणटा. म्हळ्यार सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. तूं कांय वरी करची, भिरांत करची कांय तुका गरज ना.
हर एक कितें सरस्पराची मांडावळ आसा त्या प्रमाणेंत तुजें सगळें कार्य जाता म्हणलो तसो संकेत दिता. पूण ताचे उपरांत कितें जाता वाच सिस्टर. ही उतरां ऐकून मरी सगळीच शर्मेली आणि हो नामान कसलो जावेत म्हणून आपणायतल्या चिंतूंक पडली. पळया एक नामान एक अनएक्सपेक्टेड एक इन्सिडेंट तिच्या जिणेंत जाता. तिने चिंतूंक सुमेत ना तिचे थंय असलें कार्य कितें जावचें आसा म्हणून. तेदळच म्हणटा ही चिंता ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली. टोटली काल जावन आसा तिच्या जिणेंत तिका गुर्तू ना. त्या घडये कितें जावन आसा तें गुर्तू ना. अनएक्सपेक्टेड. आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. आमचे मत कशी काम करता. एक सेकंड म्हणल्यार आमकां ते चिंतूंक आमी सकता. आतां हांगा आसले मनीस अमेरिकान कितें जाता त्या प्रमाणे आमी चिंतूंक जाता. मुखार कितें आमकां कितें जाता म्हणलें आमकां चिंतचे बरी आमकां सकत ती आसा. वैगी तशेंच ताचे उपरांत कालें जालें तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय प्रेज गॉड. वाचा सिस्टर वाचा. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तेदाळा देवदूतान तिका म्हणलें भिये नाका. फर्स्ट केदाळाय आमी आमच्या खंयच्या अकांत जावं पुरो नाजाल्यार आमकां खंयचे सिच्युएशनी येता जावं पुरो पूण केदाळा आमी देव आमचे सगळें होली स्पिरीट आसा. वैगी पयलें तिका थंय होली स्पिरीट नातुल्लो आसलो गी. तिचे सगळें होली स्पिरीट आसलो गी. मरिये सगळें कोणी सांगयेत गी नातुल्लो. प्रेज गॉड. त्या खातीर देवदूतान तिका म्हणलें भिये नाका मरिये. त्या आतां होली स्पिरिटान करचें काम देवदूतान थंय केलें. कित्याक म्हळ्यार देवाचे गुड न्यूज तो देवदूत तिका दिवंक आयिल्लो. त्या खातीर म्हळें भिये नाका. केदाळय आमकां खंयच्या आकांतान ती आमकां धैर्य दिवचें आमकां भिये नाका म्हणलें उतर दिवचें तें पवित्रत्व नाजाल्यार देवाच्या सत्यतान मात्र. आमकां संवसाराच्या संकतेंत आमी सक्तेंत आमी आमचे चिंता आटयता जाल्यार आमकां फस्ट येवचें बे. त्या खातीर बे येवचें संवसाराच्या संकतेंत. त्या खातीर हांगा म्हणटा तवळ देवदूतान तिका म्हणलें भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. ताचे उपरांत पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. कित्याक थंय ती नियमशास्त्रार आसली त्या खातीर तिणें भियेचें पडलें. कित्याक थंय आतां अशें एक स्त्री गर्भेस्त जाल्यार तिणें संवसारांत जियोंक जायना. म्हळ्यार त्या टायमार तशें जातालें. इवन आतां जाल्यार तल्या सिच्युएशनाक कोणी रेडी नात. पूण देवाची मांडावळ ह्या प्रमाणेंत जायची आसली. त्या खातीर देवान देवदूता मुखांतर फस्ट उतर म्हणलें भिये नाका. देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. पळय देवाची सुवार्ता तिका मेळ्ळी थंय. देव कितें आशेता तिका कळ्ळें थंय. ताचे उपरांत तो वर्तो जातलो
आणि परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राजस्थान सरोस्पर देव ताका दितलो. आणि मुखार जाकोबाचे वाच सिस्टर. आणि जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो. आणि ताचे राजवटके थंयच ओके. ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. वयर कर. आणि मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचे कशे, हांव अजुनी औंकार. वाचा सिस्टर वाचा, कंप्लीट करा. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि परमोन्नतेची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तोंड जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आणि पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या. आणि वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आशात जावचें कसल्यांच ना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळया हांगा तो वर्तो जातलो आणि परमोन्नतचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पूर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. म्हळ्यार तो पदवे काल येवचो आसा ते देवदूतान तिका स्पष्ट कळयले. ताका आसा ती पदवी म्हणून. आणि जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आणि ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, मरयेक परतेक क्वेश्चन आसा, हे घडचें कशें, हांव अजुनी औंकार. म्हळ्यार औंकार एक संबंध एका दादल्या लागीं नातल्ली, तिका कशें प्रसूतपण जावचें म्हणून ती क्वेश्चन विचारता थंय. त्या खातीर आमकां थोडे फावटी रेतीरेंत आमी समजालें गी म्हणून विचारतना मनीस थोडे फावटी वगेत रावता, खंयचेय आन्सर दिना, नाजाल्यार क्वेश्चनय करिना. ते दाळा आमकां कालें जाता, एक समजालां गी ना गी. आमी कालें चिंता एक पुरो समजाव, नाजाल्यार खंयचेय समजना, वय गी जाता गी. प्रेज गॉड. एंत हांगा तिका कितें क्वेश्चन आसलें तिने विचारलेंच. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचें कशें, हांव अजुनी औंकार. तिका तिचें सिच्युएशन करेक्ट कळीत आसलें, त्या खातीर तिणें विचारलें, हे घडचें कशें, हांव अजुनी औंकार. कित्याक म्हळ्यार संवसारी रितीन सादत नातलें, हे अलौकीक रितीन मात्र हे जावंक साद आसलें. पूण अलौकीकपणाचें तिका गुर्तू नातलें. ती सतानी तिका जियेतली आणि हर एक ती कितें आसलें नियमशास्त्रा प्रमाणे ती करताली, हर एक करताली ती. पूण तिका हे अलौकीकपण कशें घडचें म्हणून तिका गुर्तू नातलें. त्या खातीर देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटाले म्हणून. हांगा ऑलमोस्ट क्लॅरिटी प्रत्येक दिली ताणें. देवाचो पूतच तुजे तावन जल्मोवन येवचो, पवित्रात्म्या तावन हे कार्य जावचें. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत म्हणटाले. हे पुरा एक विजन. आतां आमकांय तशेंच, आमकां कितें एक गजाल आमकां कळटा त्या प्रमाणे आमी विजन आटयता.
आमकां एक घर बांदूंक आसा, आमचें घर अशें जायचें, आमचें तशें जायचें, अर्ली फेसिलिटी जायचे, ह्या घरांत अशें जायचें, हें आमकां आमच्या मतींत विजन येता. त्या खातीर बडव्यान तिका हर एक तिका हांगा उक्तें केलें. ताचे उपरांत आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायार एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हणून लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणटा. त्या खातीर देवाक कितें मनशाच्या चिंतपाच्या भायर कितें आसा तें देव करता. मनशाक कितें करूंक जाता तें मनशा कडेच करयता देव. त्या खातीर केदाळा देवाची सकत आमचे सगळे तो आतां पवित्रत्म आसा, त्या दाळा मरये सगळे पवित्रत्म नातुरलो, पूण पवित्रत्म्याद्वारीत तें काम जालें. तशेंच आमचे भितर पवित्रत्म आसा, त्या खातीर हर एक कितें देवाची बसोवणी जावंक आसा, आमकां ताचे वरवीं आतां मरयेन काडिल्ल्या कश्टाचे वरवीं आमकां तशें कश्ट काडिचे म्हणना. हर एक आमी देवाच्या सांगातपणांत आमी केदाळा आसता, हर एक संगती पवित्रत्म्याद्वारे आमचे थंय अलौकीक रितीन कार्य जातात. 38 काडलें म्हणटा पळय. तेदवा मरियन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची चाकर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळय हांगा करेक्ट रिजल्ट. तेदवा मरियन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर म्हणटा. तिने समर्पीत केलें तिने देवाक संपूर्ण रितीन कार्य करूंक सोडलें. आनी हांव सर्वेस्पराची साकर न्हू म्हणून तिने खालतेपण दाखयलें. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून तिने परमिशन दिलें. तिचे देवदूतान कितें मेसेज हाडली, देवदूतान कितें तो संदेश हाडलो, तो संदेश तिचे थंय जावं म्हणून तिने एक्सेप्ट केलें. तशेंच आमी केदाळा वो देवान दिल्ल्यो बसोवण्यो आमी केदाळा ते एक्सेप्ट करता, आमचे थंय हेंच कार्य जाता. मरयेतावन तशें कार्य जालें आनी आमकां संवसारांत जियोंक अलौकीकपणाचें कितें जायचें तें आमचे थंय तें कार्य जाता. तितल्यार देवदूत तिचे तावन सरशिलो गेलो. तरी पळया हांगा देवाची खुशी तिचे मुखांत्र जारी जाली आनी देवाचो संदेश तिने इमिडिएट एक्सेप्ट केलो आनी तोच संदेश तिने प्रत्येक तिने कार्यागात घालो आनी तो संदेश तिने वांटलो. जेजूक तिने संवसाराक येवंक तिचे मारिफात कितले कश्ट आसले त्या टायमार, खंय कितें कितें करून सेफ गार्ड करीचे आसले. कित्याक म्हळ्यार संवसार सगळो नियम शास्त्रा वयर चलतालो आनी स्ट्रिक्ट नियम शास्त्र आसले त्या टायमार. आनी कितेंच चले अलौकीकपण जाताना संवसार ताका एग्री जायनातलो. त्या खातीर मस्त कश्ट आसा जाल्यार तिने हे देवान दिल्लें मिशन तिने कांय जायना म्हणून तिने तें एक्सेप्ट केलें. त्या खातीर ती सदैव जावंक पावली म्हणटा देवाचें उतर. तशेंच आमचे थंय आमी तशेंच देवाच्या उतरान आमी केदाळा गर्भेस्त जाता,
त्या दाळा देवाचे बसवण्यान आम्ही केदाळा गर्भेस्त जाता, त्या दाळा आमचे थंय अलौकिक कार्ये जातात. प्रेज गॉड, Praise God. प्रेज गॉड. त्या खातीर देवान आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच रचला ताच्या पर्पसा सवें. पर्पस काले म्हणटात कोंकणींत, ताचे मांडावळी प्रमाणे, उद्देशा प्रमाणे. प्रेज गॉड सिस्टर. उद्देश आमचे थंय देवाचो उद्देश जारी करूंक आमकां आपोवणें दिला. त्या खातीर आमकां देवान ताची भुरगीं करून संवसाराक धाडला, आमकां परकी करून धाडूना. आमची जिणी कशी जायचे म्हणून हांगा मुखल्या हातूंत सांगता, एफिशियन्स 1:4 सांगता. म्हाका दिसता हय, एफिशियन्स 1:4. वाचा सिस्टर. ताचे समोर आम्ही भाग्यवंत आणि कर्तावेण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणे आमकां विचल्यात. आमचे वयर ताका असलेल्या मोगा पासत ताणे आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायची पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आणि अपेक्षा तशी असली. प्रेज गॉड. आता हांगा म्हणटा, ताचे समोर आम्ही भाग्यवंत आणि कथावीण जावच्याक. कोणाच्या समोर? देवाच्या समोर. देवाच्या सांगातपणान जिवच्या खातीर आम्ही भाग्यवंत आणि कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच. आम्ही काले जिंता, आम्ही संवसाराक आयिल्ल्या आम्ही देवाची भुरगीं जावन, पूण देवाची मांडावळ इतली की संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां ताणें वेंचला. संवसार मागीर रचलो ताणें. पळया तरी आमकां ताणें ताचें योजन खंय आसलें म्हणून देवाची आमी चिंतूंक सुमेज जायना. तें येदोळ आसली, आतां आसली आनी येवची देवाच्या कितें उद्देश आसा, देवान कितें तें निर्मिलां त्या प्रमाणेंत संवसाराक येता मनीस. त्या खातीर ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात. ताणें आमकां तेदळांत आमकां सिलेक्ट केलां. तरी आमी खंयी आसल्या, खंयच्यान आसल्या, आमकां ताणें विंचल्यात म्हणटा. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यांत म्हणटा. त्या खातीर ताच्या पुता जेजू क्रिस्तांतय, त्या खातीर खंयचेय आमी आसा ते जेजू क्रिस्ता मारिफातच वचों. आतां ताणें संवसारांत येवन ताणें हर एक आमकां कर्ण दवर न्हू, तो बापाच्या उजव्याक बसोन तो आतांय आमचे खातीर तो मात्र विनंती करता. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पसत पळया तसो मोग आमचे वयर कितलो आसा म्हणून. तो अपरिमीत मोग आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. ताची खुशी आमकां देवाची ताची भुरगीं जावं करूंक पयलें जावन ताची खुशी आसली आनी ताची अपेक्षाय तितत आसली. त्या खातीर आमी देवाची खुशी पळय. त्या खातीर मॅथ्यू 6:33 म्हणटा, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. आमी देवाची खुशी, देवाचें राज सोदिनासतना
आमी देवा सोवे जियोंक बिलकुल साधना. त्या खातीर जॉन 14:6 आमकां द्रड करून सांगता, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. ह्यो 3 संगती आमकां भोव गरजेचे. वाट आनी सत मात्र आमकां जिवीत दिता. आमी कितें संवसारांत आमी करता ते आमकां बिलकुल जिविताक वरिना. आमी चिंता आमच्या दोळ्यांक आमकां बरें दिसता, आमी संवसारांत जियेतना आमी कितेंय कर, आमी आमकां जाय जाल्लें हांगा संवसारांत पुंजयत आनी आमी संवसारांत आमची दिरवी पुंजोवन आमी व्हडले मनीस जावयेत, पूण खंयच्याकी उपकारा ना. कालच एक इन्सिडेंट बँगलोरांत जाल्लें. त्या इन्सिडेंटांत व्हडलो मनीस, ताचे भुरगे तातूंत ताणें जिवीत वगडायलें. आनी तो म्हणटा, म्हजे कडेन इतली आस्त आसा, म्हजे कडेन इतलें बदीक आसा, हांवें आतां कोणाक दिवचें, हांवें आतां कितें करचें. आमचें जिवीत आमी पोकोळ दौलतेक पडोवन आमकां कितें जिवीत देवान कितें दिल्लें तें जिवीत आमी वगडावन आसा. संवसाराच्या कुशालायेक लागून संवसारांत आमकां दिसच्या आमकां कितें दिसता आनी आमच्या इंद्रियाक कितें बरें दिसता म्हणून आमकां तें अनुभव करूंक आमी गेल्यार आमी खंडीत जावन सांपडटा. त्या खातीर आमचें जिवीत आमी देवाचे खुशी सोदून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, ताचे राज आमी सोदिचे जाल्यार आमी सत आनी वाटेन आमी वाट आनी सत हे 2 संगती आमी आमचे करून काणगेचे. जिजून कितें आमकां दिलां, त्या जिजून कितें आमकां शिकोवन दिल्या, जिजू कसो संवसारांत जियेलो बापाची खुशी करूंक, तीच वाट आमकां ताणें दिला. आमकां मस्त ताणें इजी करून दिलां. आमकां कितेंच आमी कांय व्हडलें करचें म्हणून ना. जिजून कितें केलां तें आमी सत मानचें, तें आमी सत मानून आमी केदाळा ही शुभ वार्ता आमी दुसऱ्यांक वांटाव, तेदाळा आमचें सगळें ती अलौकीक कार्य, ती अलौकीक आशिर्वादां ती आमचें सगळें काम करतात. त्या खातीर मरी सुमेत तिणें तिचें केदाळा तिका ते बडव्यान केदाळा ती मॅसेज दिली, अशें तुज्या जिवितांत जावंक आसा म्हणून. तेदाळाच तिचें सगळें ती बरी कोबार तिणें थंय दवरुना. तिचें सगळें खाली तिच्या कुटुंबा सगळें तिच्या घोवा सगळें शेअर करून तिणें दवरुना. ती मरी एलिझाबेथीक भेट करूंक ती गेली आनी तिचे थंय गेल्ल्यान तो संदेश तिणें थंय दिलो आनी तियेच्या पयलेच थंय संदेश थंय पवित्रत्म्याद्वारे थंय एलिझाबेथ सुमेत तीच नमन करूंक मुखार आयली. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ म्हणून तिणें पवित्रत्म्यान बरोवन तिणें एलिझाबेथीन तिणें उतार जावन आसा. त्या खातीर खंयचें बरें देवाची खुशी आमी वांटाव, देवान कितें आमकां तें मिशन दिलां तें आमी करूंक येताना तशेंच पवित्रत्म आनी एका रितीन आमकां तो मजत करनासता. म्हज्या सम्याच्या मतेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें म्हणून तिकाच क्वेश्चन विचारता. आमचें थंय अशेंच खंडीत जाता. आमी केदाळ ही सुवार्ता आमी प्रगट करता. जिजू विशंत आमी केदाळ सत मानून आमी कार्यागात करून आमचें जीवन मुखार व्हरता. आमचें थंय अलौकीक कार्य जातात. हेंच देवाची खुशी.
एंत देवाचे मिशन आम्ही ते मुखार व्हरूंक आसा. त्या खातीर आमकां दिल्लें मिशन आमी मुखार व्हरूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता संवसारांत आयले आमी आमचें जिवन मुग्दुचें, आमी बरें जियोचें आनी मुग्दुचें, कितेंय आमी पुंजावन दवरचें आमच्या फॅमिलीक आनी आमच्या भुरग्यां बाळांक, मागीर आमी येचें. मागीर आमी म्हणटा बरें झुजलां म्हणून आमी थंय आमच्या श्रद्धांजलीन थंय सांगतात. खंयचें झुजलां हे सवाल आमकांच करूंक आसा. Romans 6:16 काडया. त्या खातीर देवाच्या सांगात पडनातलें जिवीत कितेंच फायदो ना आनी त्या जिवितांत कितेंच तातूंत बरेंपण मेळना. सिस्टर वाचतात गे. कोण एकल्याक काल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुम्ही कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुम्ही गुलाम जातात म्हणून तुम्ही नेणांत वे. गुलाम मोरण हाडतेल्या पातकाचे वा गुलाम नीतिवंत करतेल्या विधेयपणाचे. प्रेज गॉड. हांगा सांग पावलो बरयता रोमन्सांक. तो कित्याक हें सांगता म्हळ्यार लोक सक्कडी ताणें जेजूची सुवार्ता आयकल्ले मनीस आसले मस्त, पूण प्रत्येक ते नियमशास्त्रा प्रमाणे जियोंक सुरू केलें. त्या खातीर हांगा तो म्हणटा कोण एकल्याक काल जावन ताचे गुलाम साकरी करूंक तुमी काबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेनात वे. आमी केदाळा नियमशास्त्रा प्रमाणेच आतां मरियेन कालें गेलें नियमशास्त्रांत ती आसली जाल्यार पूण देवाचो संदेश तिणें स्विकार केलो आनी तिणें तिचें चिंता बदललें, जिवीत बदललें आनी संवसाराकच बदलावणेक तिणें अवकाश करून दिलो. त्या खातीर कोण नियमशास्त्रच पाळन आनी तेंत श्रेष्ठ म्हणून कोण कान घेवंक येता तो नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक ताचे कडेन जायना. त्या खातीर नियमशास्त्र संपूर्ण केल्लेंच जिजून मात्र. कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र जावन आसलो, तो देवाचो पूत जावन आसलो, तो आमच्या सडवणे खातीर आयिल्लो, आमकां हर एका बंधनांतले भायर हाडूंक तो आयिल्लो. त्या खातीर आमी गुलामपणांत रावचें म्हळ्यार आमी नियमाच्या पंदा आमी चलचें. आतां आमी कुरपेच्या काळार आसा, त्या खातीर जिजून हर एक कर दिला ती कुरपां आमी अनुभव करीचे. केदाळा आमी कुरपेन आमी मुखार आमचें जिवन व्हरता, त्या दाळा आमी हर एक संगती त्यो देवाच्या मांडावळी प्रमाणे आमचे थंय जातात. पूण कोण नियमशास्त्राच्या गुलामपणांत आसा ताका भायर येवंक जायना. आनी तो थंयच म्हणटा गुलामपण ते मोर्न हाडटल्या पातकाचे वा गुलाम नितिवंत करतल्या विधेयपणाचे. त्या खातीर नियमशास्त्र क्लियर सांगता तातूंत मोर्नांत हाडटा, तातूंत मनशाक देवाचो संबंध तुटयतात. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्रा कालवेसो मनीस शिरापा घालवेता, हर एक ताका देवाच्या विरोध तो वेता. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र पूर्ण करूंक जायना. नियमशास्त्र संपूर्ण जिजून मात्र केला. त्या खातीर मनशाक कितेंच करूंक जायना. त्या खातीर आमी जिजून केल्ल्या कार्या वयर आमी केदाळ सत मानता आनी जिजूच वाट आनी सत म्हणून आमी केदाळ आमी मानून कान घेवन आनी ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता, त्या आमकां अलौकीक जिवीत जिवंक जाता. प्रेज गॉड.
कोणाक ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करा. ब्रदर पिटर, सिस्टर अनिता, सिस्टर बेनी, सिस्टर कोणाक ऍड करूंक आसा जाल्यार. प्रेज गॉड. Praise God. कोणाक ऍड करूंक ना गी? निवलेना. काही करेक्शन आसा गी? प्रेज गॉड. ना Praise ब्रदर मासा कोणाक शाबास. काही सवाल असल्यार विचारा ब्रदराक शिकयल्या विशयांत. प्रेज गॉड. कोणी उलयनात. कोणाची टेस्टमनी कांय नासता. ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तरी आमी मागण्या वय करया. वय फाल्यांचे अनाउन्समेंट करून सोडा. ओके 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 ब्रदर. ओके. फाल्यां आमची रितीर आसा 9:30 तावन 4 o'clock म्हूण वय टायमींग आमचे. आनी येया, तुमी येया आनी दुसऱ्यांक आपोवन हाडा आनी देवाचें उतर मेळोवन दी आनी मनीस बंदडंत आशिल्ले मनीस फ्री जावन दी आनी देवाच्या राजांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेवया, आमच्या कुशे प्रमाणे न्हय. सो सगळ्यांक ही बरी खबर सांगा. आतां आमी आखरेचे मागणे म्हणया. मोगाळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा. बापा, तुवें आमकां हें सेशन तुज्या हातोटींत कान घेवन तुवें कितें उलोवंक आसा तूं उलयलाय बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सांगलें, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत म्हणलें. ह्या उतरां वयर तुवें त्या शिकवणे वरवीं तुवें आमकां आयची क्लास तुवें आमकां मुखार व्हरूंक तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां मजत दिल्याय बापा. त्या खातीर बापा तुका अर्गां बापा तुका. आनी आमकां सर्वांक सराळ रितीन हें समजोवन कान घेवंक तुवें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां मजत केल्ल्या खातीर बापा तुका अर्गां बापा. हें तुजें उतर तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे मात्र आमी प्रगट करूंक आनी तो संदेश आयकोन आमकां कार्यागत घालूंक आमकां जाता बापा. आनी आमच्या बळान आमी कितेंच करूंक शकना बापा. हें मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन.